काब दे राम धिंड प्रकरणातल्या एकल्या आरोपीक मंगळारा कोर्टान जामीन दिलो। दुसऱ्या एकल्याच्या जामिनाचेर बुधवारा चिल्ड्रन्स कोर्टात सुनावणी घेतलो। हेर तिगांनी अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केल्ले, तांचे अर्ज कोर्टान भायर मारले। पणजे कोर्टात मंगळारा हे केसीचेर सुनावणी जाली। काब दे राम वाठारात फाटल्या म्हयन्यात एका गँगान दोगां तरणाट्याची चोर म्हणून बोडोवन कपडे काडून धिंड काडिल्ली। काणकोणा काब दे राम वाठारात एका गँगान दोगां तरणाट्याक चोर म्हणून कपडे काडून बडयल्ले, गाडयेक बांदून तांची धिंड काडिल्ली। तातूंतलो एक आरोपी राजेश पागी मंगळारा जामिनार सुटलो। पणजेच्या चिल्ड्रन्स कोर्टान ताका जामीन दिलो। हे केसींतले हेर 3 आरोपी शैफिक खान, फिरोज खान आनी निखिल नायकाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारलो। आरोपी आदम शेखाच्या जामीन अर्जाचेर बुधवारा चिल्ड्रन्स कोर्टात सुनावणी जातली। दिंडीची फुटेज व्हॉट्सॅपा वयल्यान सगळ्याक पातळिल्ल्यान काब दे रामचें हें प्रकरण उक्ताडार आयिल्लें, पूण कोणाकच अटक जावंक नाशिल्ली। मिडिया आनी एक्टिविस्टांनी आवाज काडले उपरांत निमणे पुलिसांनी FIR नोंद केलो। एका दोगांक धरले। दोगांची धिंड काडल्या, तातूंतलो एकलो अल्पवयीन। जुवेनायल जस्टीस बोर्डा मेरेनूय हें प्रकरण पावलां। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। केपेंच्या 5 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष दयेश नायका आड पालिका प्रशासना मुखार अपात्रता अर्ज दाखल केला। नगराध्यक्षान फाटल्या 2 वर्सांत फक्त 6 बसका घेतल्या, म्हणजे वर्साक फक्त 3 बसका। पालिका कायद्या प्रमाण वर्साक कमीत कमी 6 बसका घेवंक जाय। 7 जूनाक पालिका प्रशासन संचालक सुनावणी घेतलो, तेन्ना कितें तें पळोवया अशें नगराध्यक्ष म्हणटा। केपेंच्या नगराध्यक्षा आड अपात्रताय अर्ज घाला। बीजेपीच्या 5 नगरसेवकांनी दयेश नायका आड अपात्रताय अर्ज पणजेच्या पालिका प्रशासन संचालका मेरेन पावयला। नगराध्यक्षान पालिका कायद्याचें कलम 78 मोडलां। वर्साक कमीत कमी 6 बसका घेवंक जाय आशिल्ल्यो म्हूण नगरसेवकांचो दावो। म्युनिसिपालिटी कायदे प्रमाणे सेक्शन 78 जो कोण चेअरपर्सन जाता ताणें प्रत्येक दर 2 म्हयन्याक एक ऑर्डिनरी मिटींग घेवपा जाय। आतां जवळ जवळ 8-9 म्हयने जाले चेअरपर्सन श्री दयेश नायकान एकूय मिटींग घेतलो ना। आतां तो जाल्यार जवळ जवळ 2 वर्सां जाताय। 2 वर्सांक 2 वर्सां 2 म्हयने जाताय आनी 2 वर्सां 2 म्हयन्यांक तांणी 13 मिटींग घेवपा जाय आसलें, पूण अजापा गोश्ट म्हळ्यार 6 मिटींग घेयले 2 वर्सां। जाणी करून ताणें अंडर 78 कायद्याचो भंग केलो आनी ही अट्रॅक्ट्स डिस्क्वॉलिफिकेशन। हांव मागता की जेन्ना तांचेच कावन्सिलर तांकां सपोर्ट करनात मिटिंगेक येना आसतना, तेन्ना ताका आनी त्या पोजिशनाचेर रावन कांयच फायदो ना। केपें पालिकेच्यो ह्या वर्साक फक्त 3 बसका जाल्यात। ऑर्डिनरी मिटींग सप्टेंबर 2013 सावन एकूय ऑर्डिनरी मिटींग जाली ना। वर्साक एज पर द रूल 6 जावपा जाय आनी सद्याक 3च जाला। 17 जूनाक पालिका प्रशासन संचालक अपात्रताय अर्जाचेर सुनावणी घेतलो। ताका कितें तो रिपोर्ट दितलो अशें नगराध्यक्ष दयेश नायक उलयता। 17 तारखेर DMA हेअरिंग आसा हेजे बद्दल आनी आमी सारके आसा जो कितें रिपोर्ट आसा तो आमी DMA कडेन प्रोड्यूस करतले। प्रुडंटा खातीर मयूर नायक। दक्षिण गोंयचे जिल्लो पंचायतीन स्कुलांच्या भुरग्यांक तशेंच काम धंदो करूंक सोदतले लोकांक आदार दिवंक येवजण्यो सुरू केल्यात। जिल्लो पंचायतीची सोमारा आदल्यां बसका जाली। भुरग्यांक कादेन्न, युनिफॉर्म, स्कूल बॅगां, स्कुलाक मॉनिटर, CCTV सारकिलें सामान दितात। त्या शिवाय बेकरी, कुकरी, टेलरिंग, फ्लावर मेकिंग, मेणवाती सारकिल्ल्यो गजाली करपाचें प्रशिक्षण दिवपी कोर्स जिल्लो पंचायतीन सुरू केल्यात। दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीची आदल्यां खासा बसका आनी कार्यावळ जाली। कार्यावळीत कितल्योश्योच येवजण्यो आनी वोकेशनल कोर्स सुरू केले। कार्यावळीक सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय आशिल्लो। It's really I congratulate and compliment and of course I appreciate the efforts that you all have done. Together you can win. The unity that you have shown is because of that whatever you get it today, it is out of all your efforts. ZP अध्यक्ष नेली रॉड्रिक्स म्हणटा सरकाराकडच्यान पैसे जाय तितले आयल्यार असल्यो कितल्योश्योच येवजण्यो चालीक लावं येता। We only require now in this last year at least each member you must see that the CM has promised us and I know he will give us that 1 crore at least to complete all our works. So today we are doing lot of launching of schemes. We have given parks, weed cutters, we have given cast iron benches and lot of other things to the villagers, and today also some more things are going to be launched at your hands. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। इतल्याने खबराचित्रांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।